मोगा सेवेच्या स्पिरितान बरो आयल्या भेटो सोम्या बलिदान बांधवपणाच्या स्वादिक खोटा जमल्या हरसून तुका वरदान जेजू तुझे जेवण सगळीचे पवित्रकाम दैविक तुझे पोषण दादूस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन बोरवशाचे किरण. Moga bawa benino, तुमका समेस्तांक या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. पास्का काळचो तिसरो आयतार आचरण करच्या वखदां एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. ह्या संदर्भार अर्गां मिस्दिता फाबियन जेसी मेंडोन्सा दोकातार आपल्या जल्मा दिसाक देवाक अर्गां सांबटयता लीना नोरोना ताकोडे. अर्गां मिस्दिता निकिता डिसिल्वाक बरें काम मेळ्ळ्याक एलेन अंद्रादे. हे सर्विरे दे बसोत मागया, आमी समेस्तां बसोत मागया. जे कोण मागतान बसला सुद्दां आसकडून तांचे बसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो जेजू पुन्हा जिवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक आनी हेरांक दिश्टीक पडलो. ह्या संदर्भार जेजूच्या हातांत पांयांत आनी कडवळांत आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त ताची वळख धरूंक आनी ती वळख हेरांक दिवंक आदाराचें जालें. जेजूचे कुडीचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त पुनर्जिवंत जेजूची नीज वळख धरूंक आनी हेरांक तो अनुभव दिवंक कुमो करता म्हणलो व्हरतो संदेश आयची देवस्तुती दिता. आतां भेटोवच्या युकरिस्ता वेळी तेच पुनर्जिवंत क्रिस्ताक भेटोवंक आनी देवाचे कृपेन वाडोवंक गरजेचो आदार मागया. मुगल बाबनीनो हांगासरी आज तोमास सम्याचे घाई तीन घाई पळोवन सगळो बरवस्ता पातयेत आनी म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा. आमी सम्याचे घाई लागशिल्ल्यान पळोवंक ना तरी सम्याक आमी अनुभव केला. सम्याक अनुभव केल्ले आमी हे सम्या थंय बरवसो दोन जिवंक देवाचो आदार करपा मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत तांव दूख धर्म बक्षणे मागतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकुतका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांक काकुतका सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पदकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोंक. महिमा देवाक उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर.
तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. इकडे बरदोळे दांबी आमच्या आमच्या घर संघातील मागे. जिबा देवा आमच्या बोमगाळ बापा, मनुष्याच्या विकटायाच्यो मांडण्यो तुझे जाणवायची येवजण पडाव करूंक शकना. देखून जेतना सुदेवानी तुझ्या पुताक जिविताच्या घडणारा कुर्सार मारलो, तेतना तुवें ताका गणित पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलूय. जेजूच्या मरणात आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय पदवी आनी मोग आमी वाखणता. आमच्या काळार लेख नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची आजून खबर मेळोंक ना, तर तांकां सगळ्यांक तुज्या येवजणेचे शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो, आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या सेवकाक जेजूक महिमेवंत केलो. तुमी ताका परधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी इन्कार केलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसल्या ताका तुमी इन्कार केलो. एका कुणीगराक तुमी सोड दी जय म्हूण तुमी मागले आनी जिविताच्या करताक तुमी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयलो. हाका आमीन साक्ष. तरी भाव भयणीनो, जे कितें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणार केलां म्हूण हांव जाणा. पूण आपल्या क्रिस्तान खस सोसूंक जाय म्हूण देवान सुमेज प्रवाद्या मुखांत आदीन सांगून दिलें तें ह्या परी सिद्ध केलें. तुमी तर तुमची पातकां पुसून वेच्या खातीर जिणी बदला आनी देवा तें पाटी परतया. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या मुखामुळा सोपरज आमचेर फांकय सर्वेश्वरा. तुझ्या मुखामुळा सोपरज आमचेर फांकय सर्वेश्वरा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवंत देवा. कश्टान वारांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकळूत कर. म्हजें मागणें आयकून घे. तुझ्या मुखामुळा सोपरज आमचेर फांकय सर्वेश्वरा. आपल्या विश्वासा सर्वेश्वर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. तुझ्या मुखामुळा सोपरज आमचेर फांकय सर्वेश्वरा. तुझ्या मुखामुळा सोपरज
आमचेर फाकय सर्वेस्परा. जुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां आतां बरयतां. पूण कोणी पातकांत पडात जाल्यार बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक एक मध्यस्थ आमकां आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमचीं पातकां पुसून काडलेली शेळी. आमची मात्र न्ही, बगार आख्ख्या संवसाराची पातकां सयत तो नाश करून उडयता. देवाचे उपादेश जर आमी पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगू येता. कोणी मनीस देवाची वळख म्हाका आसा म्हणून सांगूनी ताचे उपादेश पाळिना जायत जाल्यार तो एक फोडकेरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णते पावला म्हणत. देवाचें उतार हे देवाचे ओळखकार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगेवो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ एम्मावस्तावन आयलेल्या सिसांनी वाटेर घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांचे मध्येगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळे गबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखतां गाय म्हणून चिंतून दया कांतले. पूण तो तांकां सांगूं लागलो, तुमी कित्याक गबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांव सुतो. म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांसाडां आसनांत. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोशान विस्मीत पावले. संगत सत्वानूंक ते आनीकय दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा. ताणें ताका इंगळ्यार बाजुल्ले मासलेच्यो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूं लागलो, येसू त्यो संगती तुमचे सांगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मैजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादाच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पातक्याच्या भोगसण्याचो संदेश जेरुजालेमांत सुरू करून सर्व परसांक प्रगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, जेजू जिवन जाल्या उपरांत जेजूची कूड नाचलेली पळोवन जायती घुस्पट थंयसर जाली. कांय थोड्यांनी कूड सोरून व्हेल्या, लिपोवन दवरल्या म्हणाले. कांय थोड्यो स्त्रियो आपणे सोम्याक पळयलो, तो आमचे लागीं उलयलो, ताणें गलियेल्याक येता म्हूण सांगलां म्हणाले. त्याच दिसा कांय दोगशीस बेजारायन एम्मावसाच्या वाटेर ते सोलून वेता आसतना जेरुजालेमांत जेजू कितें घडलें त्या विशांत उलोवन ते वेताले. आनी ते उलोवन वेता आसतना तांच्या फाटल्यान जेजू तांच्या सांगाता सोलोवन आसलालो आनी जेजू परक्या बरी करून त्या नजरेच्या जेजू विशांत विचारता आनी परबेक आयलेल्या
सर्व बावर्त्यां प्रास तूं एक परकय गी कितें तुका कळीत ना गी जेरुसलेमांत कितें घडलें जेजू कितें घडलें तें ताणीन ताका विवारून सांगलें आनी उलोवन उलोवन वता आसतना जेजू कितें घडोवंक जाय तें पवित्र पुस्तकी कशें बरयलां तें तो तांकां विवारूंक सांगूंक लागलो. अशें जाताना सांज जाली आनी तवळ एम्माउसाच्या वाटेचे सीस म्हणाले आज तूं आमच्या संगाता राव. तुवें उलयतना आमच्या काळजाक एक दादोसकाय भोगता आमकां इल्लो उल्हास फावो जाता आमकां इल्लीशी एक शांत समाधान मेळटा एक तृप्ती मेळटा देखून तूं आमच्या संगाता राव म्हणून जेजू लागीं ते विनंती करतात पूण तांकां जेजू म्हूण कळीत ना. आनी अशें ते जेवणार आसतना निमाण्या ब्रेस्तार दिसा जेजून कितें केल्लें तेंसर करतना तांचे दोळे उक्ते जातात आनी तो जेजू म्हूण ते पाटी येतात. संतोशान धांवून येवन जेरुसलेमाक ते येतात पेद्रोक जुवांक ते मेळटात आनी आपल्या वाटेर घडलेल्या संगते विशांत विवर करना ते विवरून उंडो मोडटना कशें जालें कितें जालें जेजू खंय गेलो हें सगळें तांणी विवारूंक सांगलें. जाल्यार जायत्यांक दुबाव कित्याक मेल्लो मनीस कोणी जिवंत जाल्लो ना पूण जेजून त्या जाणां जिवंत केल्लें एक लाजराक आनी एक नाईम गोमच्या विधवेच्या पुताक आनी एक जायराच्या दुवेक. लाजराक जिवंत केल्या उपरांत जायतो लोक जेजूक सतमानूंक लागलो तशें शास्त्री आनी वलगडे लाजराकय जिवेशी मारूंक सोदताले पूण हांगासर तेगांचें जिवंतपणो कुडीचें मात्र जाल्लें जेजून तांकां कुडीन मात्र जीव केल्लें कुडीन ते कित्याक म्हळ्यार ते परतून मरतले आनी ते मेल्यात पूण जेजूचें जिवंतपणो दोनीय सैमाचें जिवंतपणो कळ्ळें गी सर्गीचें आनी संवसाराचें म्हळ्यार कुडी आनी आत्म्याचें देखून जेजूचें जिवंतपण वैभवाचें. तो दारां दांबून आसल्यार भितर येता दारां उक्ती आसल्यार तो भितर येता दारां दांबून आसल्यार भितर येता आनी तो गलिलिया सरोवरांत थंयसर उबो आसल्या वेळार जेजूक वळची वळख तांकां कळना. तो एका तरणाट्या रुपार एका मालीच्या रुपार एका परक्या रुपार तो दिश्टी पडटा. तो ताचें असलियत कितें ते संवसारांत जेजूक पळयल्ले जेजूक जावं पुरो गलिलिया सरोवरांत चलतना पळयल्ले जेजूक दोणीर थंयसर वारें वादळ आसतना पळयल्ले मळ्यान मागतना पळयल्ले थंयसर उंडो मोडतना निमाणें जेवण जेवतना जावं पुरो 5,000 वा 7,000 लोकांक वाडटना जावं पुरो जेजूकची असर्यां घडटना जेजूक पळयल्ल्या जेजू बरी तो तांकां दिश्टी पडोंक ना. तो तांकां विविध नमुन्याच्या मनशाच्या रुपी दिश्टी पडलो आनी अशें तांकां वळख धरूंक इल्लें कश्ट जालें. पूण जाल्यारय जेजू हांगासर आपूण तस्सो म्हणून कितें दाखयता आपले घाई दाखयता आपले कडवळ दाखयता आनी आपलें मास आंग दाखयता. हें तोमासाकी ताणें दाखयल्लें. तोमासान म्हणलें हें पुरो हांव पातयेना तुमच्यो काणयो तो जिवंत जाला तें जाला तें बरें बेश्टें तुमच्यो काणयो पुरो पातयेना ताका हांवें रूप म्हज्या दोळ्यांनी पळय जायी ताका आपडी जायी ताच्या हाताच्या बुराकान म्हजी बोटां घाली जायी ताच्या कडवळान म्हजो हात घाली जायी तो वळ मात्र हांव पातयेतां अशें म्हणून तोमासान थंयसर सवाल केल्लें. आनी तोमास आसतना जेजू आयलो आनी म्हणलो तोमासा हांगा ये म्हजे हात पळय ह्या बुराकान तुजें बोटां घाल हांगा ये म्हजें कडवळ पळय तुजो हात घाल बेविश्वासी जायनाका बगर सतमान म्हणलो. आनी हे जेजूचे 3 गायी आनी कडवळ पळयल्लें तोमास दिंबी मोडटा आनी म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या साईबा. पळय सोम्याचो अनुभव गॉड एक्सपिरियन्स ताका जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या सोम्याच्या त्या इतल्या अनुभवान तो भरलो पळय तो थंय रावलो ना एक ल्हानशी दोन काणून भारताक आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तो अनुभव जेजूचो जिवन जेजूचो अनुभव तो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आज हांगासर जेजू सांगता आसतना ते मागीर पातयेवंक कश्ट जाताले देखून जेजू म्हणटा तुमी केल्लें कांय उरलें आसा जाल्यार म्हाका दिया. एक मास्टेसो कुडको आसलो आनी जेजून विचारलो आनी जेजू तांचे मुखारच तो केलो आनी पवित्र पुस्तकांत जावं प्रवाद्याच्या ग्रंथांत जावं किर्तनांत जावं पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां जेजू विशांत तें पूर्ण जावंक जाय म्हणलें सगळें तांकां समजो सारकें ताणें सोडोवन सांगलें.
मनशा पुतान कश्ट सोसूंक जाय, मनशा पुतान मरण मरोंक जाय, तिसऱ्या दिसा जिवंत उठोवंक जाय, हेंच तें करूंक जाय म्हणलें सत सांगता आसतना जुवांव थंय आशिल्लो, जुवांव प्रेरीत जाता आनी हेच्या दुसऱ्या वचपांत जुवांवच्या पयल्या पत्रांत तो म्हणटा, तस्सू आमची पातकां पुसून काडटली भली, आमची मात्रणी बगाग्या संवसाराची देखून पातकांच्या फारीकपणा खातीर ताणें मरोंक आशिल्लें, जीव उठोवंक आशिल्लें. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हें जावन आसा जेजूच्या जिवनपणाचें घडीत. आज आमकां जेजू रूप पळोवंक मेळोंक ना. वय खंडीत जेजूच्या कडवळांत आमी हात घालूंक ना, जेजूच्या हाताच्या बुराकांत आमी हात घालूंक ना, पूण जाल्यारय आमी भावार्थान पातयेत येता, बरवशान पातयेत येता. ओ भावार्थ म्हजो आनी तुजो मात्रणी, ओ भावार्थ म्हज्या मालगड्यांचो, म्हज्या आवयचो, म्हज्या बापायचो, बापायच्या बापायचो, ताच्या बापायचो भावार्थ आज आमी जियोन आसा. आनी आमचो भावार्थ आमकां मोस करिना, आमचो भावार्थ आमकां वायट करिना. आमचो भावार्थ सांगता जेजू क्रिस्त सोमी सोडवणदार देवाचो पूत आमचो देव. ह्या सोम्याक आमी साक्ष दिवंक आसा, ह्या सोम्याचेर दुबावचें न्ही, ह्या सोम्याक साक्ष दिवंक आसा. कशें तोमासान साक्ष दिली, कशें पावलून साक्ष दिली, कशें पेद्रोन साक्ष दिली, धर्मदुतांनी साक्ष दिली, पयले माट्टू स्तेफानान साक्ष दिली, लोरेसान साक्ष दिली, त्याच मापान सोम्याक आमी साक्ष दिवंक आसा. ही साक्ष फूट जावंक नजो देखून सोम्याचे साक्षीदार म्हूण आमकां आपयतात. क्रिस्तांवां सोम्याचे साक्षीदार. सोम्याक साक्ष कशी दिवची, सोम्याच्या बऱ्या करण्या मुखांतर मोगाची साक्ष आमी दिवयेत. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावचय. मोगाची साक्ष, एकामेकाच्या सेवेची साक्ष, एकामेकाच्या बोगसाण्याची साक्ष आनी एकामेकाच्या आदाराची साक्ष, शांतीची, मोगाची, नितीची साक्ष आमी दिवंक आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू सता खातीर झुजलो, सता खातीर मेलो. वय की न्ही, सता खातीर. आज असत आमच्या समाजांत आसा, असत अनित आसा आनी असता विरोध सता खातीर आमी वावरूंक आसा. देखून ह्यो चुनाव आसा. 26 तारीखेर चुनाव, हो सता आनी फटी मदलो चुनाव, असत आनी अनित मदलो चुनाव. हो चुनाव सताचो जावंक जाय. आमी साक्ष जावंक जाय, साक्ष ह्या सताक. देखून आमी कळनासतना वोट घालूंक आसा, आमी कळनासतना वोट घालूंक आसा आनी हेरांकी वोट घालूंक प्रेरण उत्तेजन दिवंक आसा. वोट आसा म्हूण त्या दीस भोवंक वयचें न्ही, वोट आसा म्हूण त्या दीस रजा आसा म्हणून गम्मत मारचें न्ही. ना, त्या दिसा हांवें सोम्याक साक्ष दिवंक आसा म्हूण उडास दवरा. सताक साक्ष, नितीक साक्ष, मोगाक साक्ष, शांतीक साक्ष हांवें दिवंक आसा. देखून हांव वोट घालतली. कितलेंय वोत, कितलेंय कठीण कितेंय परिस्थिती आसूं दी, कितलेंय काम आसूं दी, भलायकी पाड जाल्यार वोडणी हांव वेतली, वोट घालतली. मात्रणी म्हज्या सेस्समारांक, म्हज्या इश्टा मित्रांक उत्तेजन करतलो आनी वोट घालयतलो. हें आमी केलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याक साक्ष दिल्ले बरी, क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले बरी जातालें. असलें साक्षीचें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. विरव्या त्रिएक देवतें आसुल्लो आमचो बाबार्थ सारया धाकटें सतमानता म्हण ह्या पास्काच्या काळार आमी आसा. व्हडलें सतमानता म्हणून नांव धाकटें सतमानता. सतमानता देवाक, सर्वद्वेतारा बापाक, सर्गांनी विधिमेच्यार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या गिल्यास पुताक, आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो, अवकार मर्येतान जल्मलो, पोंचविल्या तगणें कोसोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेबिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गांत सोडलो, सर्पदेता देवापाच्या उजव्या बसला, तेंतान तुवें मेल्ल्यान ती मुसबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोली पुयसबी भक्तांचो एकतार, पातकाचें बक्षणी कुडीचें जिवंतपण, सस्त्याचें जिवीत. आमेन. ह्याच आमच्या बाबार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. बापा, पयस सभेच्या मुखेल्याने पुन्हा जिवान जाल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रसार करूं आनी ताची वळख हेरांक दिवच्या मिसावान तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता.
बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांतीचे समाधानाचे वातावरण रस. राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासन पाळून को जाणवाय दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. आख्या मनशा कुळान आनी सगळ्यांतल्यान शिमटलेल्या तुज्या भुरग्यांनी तुवें जोडिल्ल्या सोडवणेचो फळ आनी आनंद भोगोवंक फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुता जेजूक आमी ताच्या उतरां आनी पयस एवकरिस्ताद्वारे भेटोवन सदांच ताच्या कृपेन वाडत वचूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. समीस प्रायवंत आनी पिडेस्त भावा भयणीक बरी भलायकी मतीचे समाधान फावो कर. तांची सेवा करतेल्यांक आनी विविध रितीन आदार दितेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. संवसाराच्या सर जाग्यांनी शांतीचे रास स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करून आनी माया मोगान जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावारी आजार जाल्लेल्या आमा समेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बक्षानेच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोन तुज्या पुता पुना जिवांत जेजूची वळख येरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. सांजू त्या देवाक समर्पिलेल्या पिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वमटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगाताच ह्या पूण तळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथा पावय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. पृथ्वी सगळी ती थपता आनी ह्या संदर्भार उदक घडयेन तें कितें जाता तें सुकून वता. कशें कायल तापलेल्या वेळार कायलेंतलें उदक सुकता तशें मुमीचें उदक सुकता. कठीण दग आसा आनी ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर आमी पावसा खातीर मागना पावस येना जाल्यार आनी कितें आसता देखून बरो पावस येवच्या पासून आमी मागया एक घडी बडबडे दांपया. बरो पावस आमकां पावस हांव दी. जानवरांक मनजातीक मनशाक रुखा झाडांक सगळ्यांक बरें उदक पावस हांव दी म्हूण मागया. एक चुनाव जावचो आसा. केंद्र सरकाराक चुनाव अनितीचे अन्यायाचे मुखेली आमकां नाकात. सताचे मोगाचे शांतीचे अभिवृद्धीचे मुखेली जायचे बरे मुखेली मिसून काडूंक लोकांक मरण करीशें सगळ्यांनी वोट घालीशें आनी बरे मुखेली मिसून येवंक आदारांनी करपा मागे. बरो सरकार आमकां फावो जायशें मागे. तशेंच जायते जाणांनी परिक्षा बरयल्या रिजल्टार राखून आसात. बरे रिजल्ट आमकां फावो जायशें. प्रती रितीन 10वे क्लासीचे जावंक पुरो परिक्षा बरयली तर भुरग्यांचे बरे रिजल्ट फलितां आमचो फावो जायशें मागया. सर्गींच्या भोव मुगाळ बापा तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता. जिविताच्या पयणार आसा तुज्या पुता जेजूचो जिवंत जेजूचो अनुभव आमी करून बरोवशाची यात्रेक कशें सुमकोवंक आनी मुखांतर सम्याक साक्ष जावंक जायची कृपे देणी फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक पांसंको 122. सर्वोस आमचे मोगाळ बापा काणी जावन तुका दिता. सर्वेस्पराचे उदारपणा दिलो ससनाच्या ससना देवा सई घाल तू तांचे तुझे बेसा कितेंच ना आमचे ह्या संवसारा. सर्वेस्पराचे उदारपणा दिलो तो दाखवा दिला मुसाच्या वावरांत गेला जमदात मी पिवन जातलो. पेटयता आमकां ह्या बलिदाना तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवे. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सरपदवेता देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या अनेक पेशवाक सर्वेश्वर मानून घे. भोव दयाळ बापा आमच्या देवा संवसाराच्या सगळ्या पातकाचे तुका फारीकपण आनी मनशाक बक्षाणें दिवच्या जेजूच्या मरणाची गरज पसली आनी समेस्तां तुजें दैविक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण वळखून जेजूच्या मरणांनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान तुका आमी समर्पिता आनी आमच्या काळजाची समेस्त
आनी आमच्या काळाच्या समेस्त मनशांक ते फायद्याचें जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूक फावो. हो काय दोन्ही ती स्वानी आमच्या फायद्याचो. पण ते करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजो जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बले जावन मारलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरे गायता तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बहु पवित्र घडी आमी संभ्रमता उडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घडी बाबार्थाची बरवर्साची घडी पवित्रत्म्याची घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता. सोम्याक साक्षांक सकत बोळ गठाई सोम्याचे कुडी रगतात हांव जोडून घेवच्याक मागया. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हांव. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सस्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैब पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी.
आम समेस तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव काल मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती बागे वचूं बागे धर्म दोता बागे वचूं देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमयेच्या जिविताक साक्ष जावंक देवा स्वादार मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगात आमच्या हातोबार म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या मुशितांव तशें आमची पदकां मुगस आनी आमकां थाळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देयकृणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचेणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाई समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी तुझे बोपजी गुडी रक्तावर मी सर म्हणजे खोटेपणा सर्व वाईटांतलं म्हाका आनी वासनां स्वास जबड म्हाका आदार दी आनी तुझे गुड सरूंक दीस म्हाका निर्मेल पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमी समेस तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली उंडो जिवितासून उजवाड संवसारासून सोमी जेजू म्हजो दैविकानान पोसो आत्मीतान बागोसो एक मातासो म्हजो जेजू गवळ्या बोल्या तितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बोल्या तितून जिवीत म्हाका क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका खरें सत्खरी वाट खरें जिवीत आमचें खरें मीठ पृथ्वेचें पुनर्जीवन पोटकेन आमच्या परवशाचे येणे क्रिस्तायाचे जेजू गवळ्या बोऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बोऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेजू
प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या बहुमगाळ बापा, मनान घुसपडलेल्या पूण संतोष परी जाल्ल्या सांपरी येसर्गींच्या जेवणात पुनर्जीवनपणात जेजूक आमी बाबार्थान देखला आपडला आनी मोगान वेंगयला. येदे वडबाग आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. तेज्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसाण्यांनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक तांचे आज्ञे प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पा तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसोने जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया. वयता वयता सोमियास तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. वयता वयता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो धीराधार, तूंच म्हजो सांबाळणार, तूंच म्हजो व्हड आसरो, तूंच म्हजो बरवसर. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुता सोमे हांव घालमोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगेन गुरुसाच्या कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो सांजुदाचे पुणतळ पक्षिकेरे तुमकां मोगाचें फाटल्या 6 वर्सांतावन ह्या पुणतळार वर्ती सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केले. त्या पासून तुमकां हांव वर्गां दितां आनी तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतो सहकार पाठिंबो फाटल्या वर्सांनी म्हाका तुमी दिला. माध्यम मुखांतर ह्या पुणतळा जावचें मिसाचें बलिदान जावं नवेन जावं सक्रामेंताचें आराधन जावं जायत्यो भक्ती करण्यो तुमकां पावीत करून समेची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां साध्य जाला. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पटयतां. सर्वेस्परा देवाक अर्गां पटयतां आनी तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी पाठिंबाक मोगाक आभार मानता. ह्या पुणतळार तुमच्या सहकारान जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनी जावन आसात आनी जावन आसतलीं. तुमच्या वत्या सहकाराक पाठिंबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या 6 वर्सांनी जायतो वावर हांगासर जाला, जायतें काम हांगासर जालां, जायती प्रगती हांगासर जाल्या. तुमी जायत्या जाणांनी जायती कुमोक आदार दिला. मागण्या मुखांत वा इतर संगतींनी तुमी आदार दिला. त्या पासून तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडीं कामां जावचीं आसात आनी तीं जावंकय तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आशयता. तुमची कुमोक, तुमचें दान, तुमचो मागणें सदांच आमचे खातीर आसूं दी आनी खंडीत आमकां तुमी सदांच कुमो करतात आनी मुखारी करतल्यात म्हणून बरो वसता. कांय तुमी कुमो करूंक आशयतात तर खंडीत जावनी हांगासर दिल्ल्या ह्या नंबराक तुमी संपर्क करा. हांगासर आसा हे मोबायल नंबर, ताका तुमी संपर्क करा आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. फाटल्या वर्सांनी तुमी केल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं. असलो सुसंगात सहकार फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी आशयता. परत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी व्हरून दी. आमकां आनी तुमकां आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं.